शुक्रारा सायबर येवजणे अंतर्गत विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वाटले. महसूल मंत्री हस्तुकी या लॅपटॉपांचे वितरण झाले. RDX को खातीर पणजेच्यान केंजिल रॉड्रिगीस. The government strongly under Manohar Parrikar strongly believes in one thing is equality to education. Equality to education म्हणल्यार खंयच्याय बाबतीत शिक्षण असताना म्हजो बापूय व्हडलो म्हणून म्हाका लॅपटॉप मेळ्ळो आनी दुसऱ्याच्या बापायक एफोर्ड जालो ना म्हणून लॅपटॉप दिवंक पावलो ना आनी दॅट क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स सिट्युएशन. ताच्या खातीर द फर्स्ट थिंग इज एज वी लुक एट रायट टू एज्युकेशन एंड द एज्युकेशन गोईंग अपवर्ड्स, we need to give the basic backup to the child who is looking at technical education or any form of education to build his career, build his future. आणि ताच्या खातीर जशे बाकीचे एज्युकेशन क्षेत्रांत 11वी 12वी 10वी जशे सायबर एज स्किमीच्या अंडर लॅपटॉप दिले गेल्या तशेंच आज वी आर गिविंग दिस लॅपटॉप्स अंडर सायबर एज स्कीम टू द डिप्लोमा होल्डर्स. हांवूय पॉलिटेक्निकाचो स्टुडंट, पूण तेन्ना आनी आतां खूब फरक आसा. टुडे नॉलेज इज बिकम अ इन्वेस्टमेंट. आजो फ्युचर तूं समज नॉलेज म्हणून करना जाल्यार फ्युचर कॅनॉट बी ब्रायट. एनी चायल्ड हू वॉन्ट्स टू गो अहेड एंड बिल्ड अप अ फ्युचर is having a different sort of a career. The world is changing, the industry is changing. Bigger industries are in a mode of changing their own tactics of running conventional businesses. आणि ताच्या खातीर जो भुरगो पास आउट जाता तो जॉब सोदता, नाल्यार भुरगो पास आउट जाता आनी जॉब दिवंक सोदता बाय बिकमिंग अ एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ. द नॉलेज बिकम्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट. आणि हे नॉलेज ग्रोथ इज एट दीस एज. 25-27 जातकर ब्रेन ऑटोमॅटिकली कमी जाता आनी यू आर नॉट एबल टू पिक अप न्यू थिंग्स. आणि कॉलेजीन असताना आमकां डिस्ट्रॅक्शन्स आनी दुसरी अट्रॅक्शन चड आशिल्ल्यान आमी त्या टायमार शिकून खुबदां पावनात. आनी ताच्या खातीर दॅट लिड्स टू अ रियलायझेशन इन द फ्युचर वेन यू लूक एट युअर करियर बॅक. कित्याक टायम केन्नाच परत येना. टायम आसा तो परत वापरतले जाल्यार इट इज अप टू यू एंड युअर इन युअर हँड्स. आनी ताच्या खातीर जेन्ना गव्हर्मेंट इतली वर्सां उलयतालो की IT खातीर कितें करता कितें करतले, आय वूड ओनली से दॅट द गव्हर्मेंट द स्टेट ऑफ गोवा एज फार एज IT इज कन्सर्न इज अरायव्ड. एक महिन्या भितर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून वी आर लॉन्चिंग द IT पॉलिसी. एक महिन्याचो गॅप फक्त एकूच खातीर घेतला की कितें जें घेता तें स्टेबिलायज जावचें आनी भुरग्यां कडेन सारकें पावचें. लिंक टू द स्टार्टअप इज अवेलेबल. I think you can take it from Director of Technical Education or the IT people who are here. The link is available where you can connect. आणि IT चे स्टार्टअप जावपाक बेसिक क्वालिफिकेशन कांयच नासता. आमचो IT सेक्रेटरी अलॉंग विथ म्हाका दिसता GTA आणि गोवा चेंबर इज ट्रायिंग टू ऑर्गनायज अ वर्कशॉप इन अ कपल ऑफ डेज टू गिव मोर नॉलेज अबाउट स्टार्टअप्स एंड क्लियरन्सीस ऑफ दीस. हे जेन्ना येतात तुमचें पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट आसता कित्याक ही पॉलिसी तुमच्या खातीर केल्या. There are 5 polytechnics, around 8 or 9 ITIs, 12 ITIs, 5 polytechnics. You have numerous engineering colleges. If you take the geographical landmass of Goa, it is probably one small taluka of Kolhapur or Sindhudurg or even smaller tehsil of one district in UP. And if you see the availability of infrastructure in terms of roads, in terms of healthcare, in terms of education, and more importantly, state support to students.